नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पर्वरे खापरेश्वर देवस्थानाविशीं 2019तले कमिटीचो सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट, देऊळ गेले सर्व्हिस रोडाक, मोडचे ना म्हूण सांगून रातोरात कारवाय, कोर्टान कित्याक गेले ना। खाजगी रानांचे 855 सर्वे भूरूपांतराची सनद दिवंक मेळची ना, सुप्रीम कोर्टाची सरकाराक अंतरीम ऑर्द, गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिका। जीपीएससीच्या वांगडी पदार नेम धड्यार मारून उदय सिंग राव राणेचे थेट नेमणुकेक हायकोर्टान आव्हान, सरकार जीपीएससीक नोटीस, हेरांक संद ना, जायरातूय ना। वीज खात्याक देणे आशिल्ली 20% रक्कम भरची, हायकोर्टाची इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक ऑर्द, केबल ऑपरेटरान वेल्या याचिकेचेर फाल्यां सुनावणी। छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर वादग्रस्त विधान करपी उदय भेंब्रेचो निषेध, इतिहासाची मोडतोड करतल्या आड कायदो हाडचो, अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटना कुंकळे। कार्लोसाचे एक्स्टॉर्शन केशींत कुकेशा आड क्रायम ब्रांचीचो एफआयआर हायकोर्टांत रद्द, मॅटर सेटल, कुकेशाक 1 लाखाची फायन, व्हिडिओ खंय व्हायरल करूं ना। आनी मॅरेज सर्टिफिकेटीक बोगस रेजिडन्स सर्टिफिकेट प्रकरणात दोगांक अटक, रायचो जुझे डिसूजा आनी बेंगळूरचो न्हवरो जेराल्डाक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी।